जो इन्सिडंट आज रातचो जाला तो व्हेरी सॅड म्हणटा तशें. ज्या क्लबाक ज्या पद्दतीत उजो लागला आनी 23 जण डेथ जाले. 23 डेथा पैकी ऑलमोस्ट 3 फिमेल आसा, बाकीचे मेल आसात. चडशे तेंचे लेबर आसा अशें दिसून येता. एक ते अजून युनिफॉर्मान आसा म्हणून ऑलमोस्ट आमचे फायर स्टाफ, पुलीस स्टाफ हे सगळे जे इन्सिडंट जाता हांगासर पावले. तांच्यांनी कंप्लिटली उजो पालोवपाचो किंवा सगळो कंट्रोल घेतलो, बट वाचोवपाक कोणाक शकले ना. म्हणजे जे लोक भायर सरलेले ते फक्त वाचले. पण एकंदर जर पळयत जाल्यार त्या क्लबाची सिच्युएशन्स इट इज एन व्हेरी म्हणजे कसलेच नॉर्म्स फॉलो न केल्ले आसा, कसलीच सेफ्टी फॉलो न केल्ली आसा. सहज प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करताना ताजेर कळ्ळा की विदावट एनी म्हणजे बाकीची सेफ्टी, फायर सेफ्टी परमिशन्स हे ते न घेताना अशा पद्दतीचो हो क्लब चलतालो. इन शॉर्ट म्हणजे खंयच्या परमिशनाचेर चलतालो ते व्हेरीफाय करचें पडटलें. एट प्रेजंट उलोवप योग्य जावचें ना. बट जो इन्सिडंट जालो तो योग्य जावंक ना. जे मृत जाले त्यांच्या प्रती म्हणजे शोक व्यक्त करता, त्यांच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आम्ही सहभागी आसा. म्हाका खूब वायट दिसता की अशा पद्दतीचो इन्सिडंट्स आमच्या गोंयांत आनी ट्युरिजम स्टेटीत जाला. खूब खेद व्यक्त करता. आनी जो कोण चलयतालो हो क्लब ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन ही जातली. ज्यांच्यांनी परमिशन्स दिल्या हाज्या खातीर जर आसत, कसलेंय परमिशन्स दिल्या जर आसत विदावट नॉर्म्स फॉलो करिनासतना, जाल्यार तेजेरूय बी सरकार योग्य ती एक्शन घेतली. आणि बाकीची फुडली सगळी कारवाई सुरू आसा. आत्ता ज्यो 23 डेड बॉडीज ज्यो भितर मेल्या त्यो फक्त 2 जण हे जळून मेल्या. बाकीचे उरलेले सगळे गुदमरून मेल्या. अकॉर्डिंग टू अवर सफोकेट जावन मेले अकॉर्डिंग टू अवर म्हणजे पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे. बट सगळ्यो पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्या. तेजे डिटेल कॉज आनी ते फायंड आउट करतले. उजो कसो लागला आनी बाकीचे हे कितें ताजी सगळी इन्क्वायरी ही डिटेलान इन्क्वायरी जातली. आनी ताज्या उपरांत जेंका बिहायंड द बार्स घालपाक जाय, पनीश करपाक जाय, त्या सगळ्या जाणांक पनिशमेंटूय करतले. सर जसे ह्या हेचेर आतां एक्शन जातली तशें आनी जर विदावट परमिशन जर बाकीचे क्लब सरावंडींग घेतलेले तेंचेर कितें म्हणणें आसा की फायर सेफ्टी नासतना किंवा प्रॉपर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी हे नासतना खंयचेच क्लब हे चलपाकूच जायना. बट काही जण हे नॉर्म्स फॉलोच करिना. म्हणजे स्थानीक पंचायत लेवलाचेर अशा पद्दतीची परमिशन्स घेवन एक एकदां चलयता म्हणून ते फायर्स आनी हांच्या लक्षांतूय येना. किंवा पुलिशेकूय बी तेजेरी प्रॉपर खंयची लायसन्स न घेतलें खबरूय नासता. हो अशा पद्दतीन चलतालो. बट इन फ्युचर अशा पद्दतीचे क्लब्स आमी चलोवपाक दिवचे ना. म्हणजे फायर डिपार्टमेंटाक अकॉर्डिंग टू द फायर सेफ्टी प्रत्येकाची चॅक करपाक लायता. ट्युरिस्ट किंवा गेस्ट हांगासर आशिल्ल्याची खबर आसा भितर मरण पावले तातूंत? इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे टेंटेटिवली आतांच्या घडीक तरी 3 ते 4 जण ट्युरिस्ट अशें दिसता. बाकीचे सगळे अकॉर्डिंग तेच्या युनिफॉर्मा वयल्यान तांचे स्टाफ अशेंच दिसता. सो एनी इन्फॉर्मेशन कितल्यांक हे इन्सिडंट जालो ताचे बद्दल बीन कितें कळ्ळां? कसो ट्रिगर जालो म्हणजे कसो ट्रिगर जालो? स्प्रेड जावपाक कारण एकंदर म्हणजे आतां आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान जी इन्फॉर्मेशन मेळटा प्रमाणे कितें वयर उजो लागलो आनी भायर येवपाक मेळनासल्या कारणान ते थोडे जे सकयल रावले आनी कंप्लिटली वयर पेटपाक लागले. जे भायर सरून आयले तेच जगले. फक्त भितर उरले त्या खातीर सकयल जे वचून म्हणजे अंडरग्रावंड जेंचो जो किचन कितें एरिया आसा थंयसर जे रावले ते सगळे जाण गुदमरून हे जाल्ले आसा. कसो उजो लागलो आनी कित्याक लागलो ते आतां कळूंक ना. 23 म्हणटा बट टोटल आंकडो चेक केल्या 23 उपरांत काय आनी चेक करता ना. सगळ्यांनी चॅक केलें. ऑलमोस्ट सगळ्यांक आमचे फायर आनी पुलीस सगळे भितर वचून चॅक केले. लोकल बाकीचे सगळे आशिल्ले 23 बॉडीज मेळ्ळ्या. इंजरीज जाल्ले कोण ना कोण मेळ्ळा. सर असे जे क्लब असतात त्यांच्याकडे फायर डिपार्टमेंट अथवा बाकीचे अधिकारी वर्ग असतात ते लक्ष दिनान जातील अशें सांगता सर हिंदीन एक सांगता सर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.